केतन भाटीकर निवडून येयला तो काँग्रेसीकूच रावतलो म्हणून तुमकां गॅरंटी आहा? काँग्रेसीन आयला न्ही तो काँग्रेसीन तें जॉईन जाला काँग्रेसीचो फॉर्म भरला काँग्रेसीन रावचो पडटलो ताका. राजेश बाब, फोंड्याच्या वोटरांनी राजेश म्हणून वोट मारपाचें काय केतन म्हणून वोट मारपाचें? काँग्रेस पार्टी म्हणून वोट करपाचें. हांगा आमी पक्षाचे मनीस, आमकां हांगा व्यक्ती पेक्षा पक्ष श्रेश्ठ. ताका लागून हांव आनी केतन आज वांगडा आयला, नाल्यार हांव माघार कित्याक घेतलो आसलो. सामकी सिंपल आसा, हांव काँग्रेसीन आसा बरोबर. सो म्हाजी जी मतां आसा राजेश वेरेकाराची ती काँग्रेसी बरोबर आशिल्ली. आतां केतन भाटीकार आयला, पोंडा रायझींग पोंडा. सो ही सगळी मतां एकत्र येता न्ही. हे सगळे लोक एकटे आयले आनी तातूंत आनी कांय पळोवपाचें आनी कांय दुबाव घेवपाचो कांय ना. हें व्हेरी क्लियर कट इलेक्शन आसा. काँग्रेस पार्टी, राजेश वेरेकार, केतन भाटीकार, आमचे सगळे पक्षाचे आज हांगा सगळे कार्यरत आसा. सगळे लिडर्स आयिल्ले आसा. MP येता, LOP युरिया लेमाव येता, कार्लोस फेरेरा येता, सगळीं संघटना येता, प्रतीक्षा खलप महिलाचे येता, सगळे जाण हांगा आसा फोर्स. सो तुवें अशें म्हणपा जाता की एंटायर काँग्रेस आज फोंड्यान आसा. इतक्याच लागून की 27 जो बदल आसा तो बदल फोंडेच्यान चालू जातलो. तशीच एंटायर BJP बी फोंड्या आसात, कितें हेजो असर जातलो? असर कांयच जावचो ना. लोक आसा पळय ते काँग्रेसी बरोबर आसा. BJPचें आज दबावाचें राजकारण फोंड्यान चल्लेलें आसा. ते कितें करता येवन हांगा तेका आपय ऑफिसान, तेका आपय ऑफिसान, ताजेर दबाव घाल, तेका फोड, तेका आनी कितें आमीश दाखय, तेका फटींगपणाची आश्वासनां दी. हें सगळें तेंचें राजकारण चल्लां. सो लोकांचो जो राग आसा पळय तो राग तुका 9 तारखेक मतपेटी आसा त्या मतपेटीन तो पडटलो. राग सगळो प्रकट जातलो आनी तो तुका 4 मेक दिसून येतलो. राजेश बाब, फोंड्याच्या वोटरांनी राजेश म्हणून वोट मारपाचें काय केतन म्हणून वोट मारपाचें? काँग्रेस पार्टी म्हणून वोट करपाचें. हांगा आमी पक्षाचे मनीस, आमकां हांगा व्यक्ती पेक्षा पक्ष श्रेश्ठ. ताका लागून हांव आनी केतन आज वांगडा आयला, नाल्यार हांव माघार कित्याक घेतलो आसलो. हांवें पक्ष हित पळयलें. हांवें पळयलें की 27 जर बदल जावपा जाय जाल्यार आमी एकट्यान येवन हो पक्ष आमचो काँग्रेस पार्टी, आमकां काँग्रेस पार्टी श्रेश्ठ, व्यक्ती नंतर. राजेश बाब, रायझींग पोंडा जशें तुमी बरोबर आयले म्हणटा जाल्यार रायझींग पोंडा काँग्रेसीन मर्ज जालें काय काँग्रेस पार्टी रायझींग पोंडा म्हणजे रायझींग पोंडा म्हणटा ते पक्ष न्ही. रायझींग पोंडा वोटर्स म्हणूया आमी काँग्रेस पार्टी मरे प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी मरे काँग्रेस म्हणटा ती. BJPक जर खंयची फायट करता जाल्यार ती काँग्रेस पार्टी. फाटल्याक हांगा ट्रायंगुलर फायट जाल्ली, मोगो पार्टी आयिल्ली. मोगो पार्टी खंय गेली मागीर? मोगो पक्ष गेलो खंय? आज खंय आसा तो? आज तो युतीचें राजकारण उलयता न्ही. सो फोंड्यान प्रिंसिपल ओपोजिशन म्हूण खंयची पार्टी आसा? खंयची तुका दिसून येता सांग? एकूच काँग्रेस पार्टी. ना ऑलमोस्ट सगळे थोडे उरले. 3 दिसान सगळे सोंपपाक जाय. बाकी आमच्या अध्यक्षान सगळे सांगिल्ल्या. आय थिंक आनी कांयच नाही. एव्हरीथिंग इज बीन स्पोकन सो नायसली बाय द प्रेसिडेंट. 3 ते 4 दिसान सगळे सोंपतले आनी मागीर आमी बूथ वायज कामां आमची चालू जाले ऑलरेडी. सो वॉट विल द मार्जिन? पळय, आय विल अगेन से दॅट वॉट एव्हर अध्यक्षान जे सांगपाचें सगळें सांगलां. म्हजें काम हें आसा की 9 तारीख सांजचे 5 पर्यंत म्हजे कडेन एकूय मत ना. त्या जोमान त्या जिद्दीन आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे हांव फुडें सरतलो. तुका कितें जाय म्हजे कडेन रिजल्ट जो कितें ते 9 तारखे नंतरूच तुका हांव आन्सर दितलो. फूल काँग्रेस पार्टी ह्या दिसा तुका फोंड्या दिसतली आनी प्रचार बरो चल्ला. आमचे कॅन्डिडेट दोतोर केतन भाटीकर हाची पॉप्युलॅरिटी, आमचे लिडर राजेश वेरेकर, आमचे फूल पार्टी, आमचे टिचर शर्ली बाब जॉन, आमचे खासदारूय आज कॅम्पेनिंगाक आयल्या, आमचे आमदारूय तिनूय आमदार डेली आसता. सो म्हाका दिसता फोंडेकारांचो जो रिस्पॉन्स आसा आनी जी एक पॉझिटिव्ह सायन फोंडेकार दाखयता, एक गोश्ट सीद आसा की हें इलेक्शन काँग्रेस पार्टी जिखता. आनी म्हाका दिसता खंय तरी BJPक ते रियलायज जाला. BJP जर आमी पळयत जाल्यार कंप्लिटली ऑन बॅकफूट आसा. मुख्यमंत्री म्हाका दिसता कितें स्टेटमेंट करता ते ताकाच खबर ना. तो फोंड्यान येता आनी सांगता की ID हॉस्पिटल आसा तें आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो. पूण गेल्ल्या 4 वर्सांचे जर तर आमी अधिवेशनाचे उतरां जर काडून पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ताज्या वयल्यान सिद्ध जाता की फोंड्या तांणी हेल्थाक कितली प्रायोरिटी दिल्या. आज दोतोर केतन भाटीकर प्रोफेशन ही अंडरस्टँड्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ हेल्थ आनी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द पीपल ऑफ पोंडा. आतां आमी बारीक जर आराखडो काडत जाल्यार फोंड्या IDन जानेवारी 2026 AC चलना म्हणून सर्जरी डिले जाल्ल्यो. ताज्या उपरांत सदांच ते आपल्या भाशणांनी सांगतात की ब्लड बँक
आज थंय ना, सिटी स्कॅन ना, MRI ना, परमनंट सर्जन ना 2023तल्यान, स्पेशलिस्ट थंय आतां ऑलमोस्ट 3 वर्सां जाली कोणूच ना, सगळे टेम्पररी बेसिसाचेर. एलिवेटर सगळे फॉल्टी. आणि गव्हर्नमेंट जो क्लेम करता की हेल्थ इन्फ्रा ग्रोथ हे जर आमी पळयत आनी ग्रावंड रियालिटी जर आमी आज पळयत जाल्यार खंय तरी सिस्टम कोलॅप्स जाल्ली आसा. दुसरें जे सिवरेजाचे आमी पळयलें जाल्यार आज तांणी सगळी कडेन लायन घातिल्ली आसा पूण कनेक्शन ना. कित्याक सरकारान केन्ना प्लॅनिंगूच केलें ना. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाक जागोच आयडेंटिफाय केलो ना. 2 दीस पयलीं हांव पळयतालो तांच्याच भाजपाच्या लिडरान एक स्टेटमेंट केलो की काँग्रेसीच्या वेळार इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदिल्लो पूण कंप्लीट करूं ना. त्या लिडराक हांव याद करून दिवपाक सोदता की 2011 पोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्स जे बांदिल्ले ते सगळे इकॉनॉमिक मिसमॅनेजमेंट चालू आहा. 100 थंय दुकानां अजूनय वेकंट आसा. 3.5 करोड तांणी रेंट जे आसा ते पेंडींग आसा थंय. आता 2 करोड रुपया 28 शॉपांक तांणी दिला. हाजो अर्थ कंप्लीट रेव्हेन्यू फेलियर जाल्लो आसा. थोडी शॉपां थंय सील्ड आसात, थोडी अजूनय डिस्प्यूट अनरिझॉल्व्ड आसा. हाज्या वयल्यान दाखयता की फोंडेचे जे बिझनेसमॅन आसा, दिस शोज दॅट द गव्हर्नमेंट इज एंटी बिझनेस एनवायरमेंट. म्हाका दिसता फोंडेचे विशय हे आमचे कॅन्डिडेट, आमचे लिडर हे वेळोनवर त्या वाड्यान गेले की काडीत आसात. फोंडेचे विशय जर उलोवपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता कंप्लीट 24 वरां लागतली. हें इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हॅज फेल्ड टू आस्क वोट्स बेस्ड ऑन डेव्हलपमेंट. तुम्ही मुद्दामून खंयचे तांचे स्टेटमेंट काढून पळयात. पयर सदानंद शेट तानावडेचो स्टेटमेंट हांव आयकतालो. तो कितें उलयता? तो सांगता की आमी हांगा येवन न्हिदले जाल्यार सुद्दां जिखना म्हणून. अरे सदानंद शेट तानावडेन म्हाका दिसता फोंडेच्या जनतेक भारतीय जनता पार्टीन गेल्ली 14 वर्सां कितें केलें तें सांगचें. तुमचो रिपोर्ट कार्ड दाखया आनी लोकां कडेन मतां मागात. तुम्ही लोकांक बेश्टे दिशाभूल करूं नाका. म्हाका दिसता आमची कॅम्पेनी बरी चल्ल्या. खंय तरी बीजेपीक म्हाका इन्फॉर्मेशन अशें येता की खंय तरी आज बीजेपी हारल्या, बीजेपी भिल्या म्हणून खंय तरी इलेक्शन सुद्दां कॅन्सल करपाचो एक प्रयत्न चल्ला. आनी म्हाका दिसता हे असल्यो बीजेपीन ही षडयंत्रां करची न्ही. म्हाका दिसता इन डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी हे इलेक्शन जावपाक जाय. 6 म्हयन्याचो टायम जाल्लो आसा. एंड आय एम शुअर एंड आय एम कॉन्फिडंट की आज फोंडेचे जनता, जी पुराय गोंयची जनता आज फोंडेच्या जनतेक एक आशेन पळयता की 2027 ह्या करप्ट ब्रश जुमला पार्टीच्या सरकाराक भायर उडोवपाक आज फोंडेची जनता एक नॅरेटिव्ह सेट करतली 2027. सगळ्या फोंडेच्या जनते कडेन मागता की 9 तारखेक भोवसंख्येन आमी भायर सरया आनी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार दोतोर केतन भाटीकर हांकां भोवमतांनी जिखून हाडुया. तुम्ही म्हटलें दळवीक आपूण मेळटलो म्हणून तुम्ही मेळ्ळ्या बीन? हांवें कितें सांगिल्लें की दळवी अशें न्ही. तुमच्याच रिपोर्टरांनी म्हाका कोणे तरी प्रश्न केल्लो आनी हांवें सांगिल्लें की फोंडेचे सगळे 29,000 जनता हांकां आमी सगळ्यांक मेळटले. तातूंत दळवी आयलो, तातूंत चेअरपर्सन आयलो, तातूंत सगळे आयले न्ही. कित्याक हें इलेक्शन आमी फोंडेच्या जनते कडेन आमी मतां मागपाक वता. सो म्हाका दिसता हातूंत पॉलिटिकल बॅरियर सायडीन दवरून सगळी फोंडेची जनता हाचे कडेन वचपाचो हो आमचो अधिकार आनी आमी वतले. तातूंत कोणें मत घालपाचें ना हें तांचेर आसा. कित्याक आज फोंडेचे जर भारतीय जनता पार्टीचे जर तर आमी पॉलिटिक्स जर पळयत जाल्यार खंय तरी ते आपल्या लोकांक सायडीन दवरून म्हाका दिसता दुसरें राजकारण करतात. सो वी इन डेमोक्रेटीक प्रोसेस आमी सगळ्या कडेन वतले. इट इज नॉट अबाउट वन इंडिव्हिज्युअल. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या फावट दोतोर केतन भाटीकार हे मिनिमम 5,000च्या मार्जिनान जिखून येतले. दोन प्रकल्प एक मार्केट कॉम्प्लेक्स आणि एक आयडी हॉस्पिटल, हे दोन्ही प्रकल्प काँग्रेसीनूच असताना हे केले म्हणटा बांधलेले. सो आता ते मागीर तेच्या उपरांत सांबाळपाक तेंचो इश्यू जाला काय, मुद्दाम जावन तेंचे डायवर्ट करता काय म्हणून. हे आतां पळय इलेक्शन आयले की फक्त हेडलायन्स मेळपाक जाय म्हणून मुख्यमंत्री इरेलेव्हंट स्टेटमेंट्स करता. जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें सरकार तुमच्या दारी म्हणून एक प्रोग्राम घेवन फोंड्या आयलो. म्हणजे इलेक्शन जेन्ना येता तेन्नाच तुमकां फोंडेकारांची याद येता. दोतोर केतन भाटीकारूय गेल्ले त्या प्रोग्रामाक, तांणी थंय प्रश्नूय मांडिल्ले. सो बीजेपी इज अ प्रोपोगंडा मशीन. तुवें सांगलें तशें की आज फोंड्यान जो कितें डेव्हलपमेंट जाला वो काँग्रेसीच्या टायमार जाल्लो डेव्हलपमेंट. पूण गेल्ली 14 वर्सां ह्या फोंड्या वाठारान कांयच डेव्हलपमेंट जाल्लो ना. जे हॉस्पिटल बांदिल्ले त्या हॉस्पिटलान आज बेजीक फेसिलिटी ना. थंय आज एक परमनंट सर्जन ना. हॉस्पिटलाच्यो AC चलना म्हणून सर्जरी डिले जाता.
सो ही आज वस्तुस्थिती हा. फक्त येऊन घोषणा केल्यो आम्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतले, आम्ही स्मार्ट सिटी करतले, हांगा फक्त खावपाक जाय पयशे. स्मार्ट सिटी म्हणटा तो कॉन्सेप्ट देशभर फेल जाल्लो आसा. ह्या प्रधानमंत्र्यान आमकां अच्छे दिन येतले म्हणून सांगिल्ले, पूण आज परिस्थिती कितें? अरे मनुष्य जेन्ना टायम गेलो तेन्ना मनुष्य इवॉल्व जालो आणि डेव्हलपमेंट करून आज आम्ही लाकडाचेर रांदताले ते आज आम्ही गॅसाचेर आयले. हो सरकार नरेंद्र मोदीचो सरकार आणि प्रमोद सावंताचो सरकार आमकां आतां परत ओल्ड एजान व्हरता. आज तूं परिस्थिती अशी आहा की गॅस सिलिंडर ना, आमकां आतां लाकडाच्या चुलीचेर रांदचें पडटा. सो बीजेपी ह्या लोकांक परत बॅक रेव्होल्युशन हे चालू जाल्लें आसा. केतन बाब लिडीन जिखता पळय. सिंपल जे हॉस्पिटलाचे जो इश्यू काढलो काँग्रेसान बांदलें हॉस्पिटल न्ही. जेन्ना एक हॉस्पिटल येता, हांव तुमकां एक जस्ट कायदो सांगता. प्रोजेक्ट पास करच्या पयलीं थंय सँक्शन स्ट्रेंथ म्हण आसता की तो प्रोजेक्ट येत जाल्यार कितले डॉक्टर लागतले, कितले स्टाफ लागतले, कितले नर्सी लागतले, कितले डॉक्टर लागतले, कॅन्टिनान कितलो लोक काम करतले, कितल्यो एम्ब्युलन्सी, कितल्यो, हे सगळें येता. सो हे पास जातकूच जेन्ना हॉस्पिटल आयलें जाल्यार ह्या सरकारान तितले दोतोरांक कित्याक एम्प्लॉय दिवना? तुम्ही म्हणटाले, प्रमोद सावंत म्हणटालो मरे 10,000 नोकरी दिता. 10,000 नाका, 20 दोतोरांक अपॉइंट करा, 50 नर्सिंग अपॉइंट करा. तुम्ही सिटी स्कॅन कित्याक दिवना? एक कंपनीन, प्रायव्हेट कंपनीन 3 वर्सां पयलीं सिटी स्कॅन ऑफर केलो फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर CSR. सो तुम्ही कित्याक घेवंक ना? कित्याक फुकट येत तर अंडर CSR कमिशन मेळना? आमी इतलेंच म्हणूंक शकता. विकत्यांक घेवंक जाय जाल्यार 10 रुपयाची वस्त 20 रुपयांक घेता. दिस इज द USP ऑफ दिस सरकार. सो जेन्ना खांक मेळना ते नाका, लोकांक त्रास जाल्या पुरो, उपकारता तांकां. आतां पळय साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तें काँग्रेसाच्याच सरकारान बांदलें. आतां थंय इज इट फुली इक्विप्ड? आर देर इनफ डॉक्टर्स? थंय नर्सी तितल्यो आसा? थंय इक्विपमेंट आसा? ना. म्हणून लोकांक जेन्ना हार्ट अटॅक जाता और कितें एक्सिडेंट केस तांकां GMCन हाडटा म्हळ्यार थंय बावडो सोंपता. हो इश्यू हांवें पार्लमेंटान काडलेलो की बिकॉज साऊथ गोवा हॉस्पिटल इज नॉट वेल इक्विप्ड आनी डॉक्टरांचेर प्रेशर येता, पण ते GMCचेर ट्रान्सफर करता. GMCच्या डॉक्टरांचेर प्रेशर आयिल्लो आसा. सो इट इज टोटल मिसमॅनेजमेंट. तांची फकली तकली खंय चलता? इव्हेंट मॅनेजमेंट. कोणाक एक्टराक बॉलिवूडचे हाडपाक, थंय कोटींनी पयशे मोडपाक, म्हणजे 30% तांकां. त्या खातीर हांव म्हणटा हो सरकार SOS सरकार. SOS म्हणजे तुमकां खबर आसा न्ही? सोल्ड आउट सरकार. पण विदिन आता 8 मंथ तुम्ही किती प्रॉमिस करता मोटरचं ID बद्दल? हे हांगच्यान आमचे स्टार्ट जाता. आमी प्रॉमिस करिना. आमी सांगता दीस वील बी द लॉन्च पॅड. काउंट डावन स्टार्ट जाले. बीजेपी हटाव म्हणपा पळय तसले. आनी आमचो जेन्ना सरकार येतलो इट वील बी द पीपल सरकार. लोकांक जे जाय तेच जातले.